रातच्या 2 वरांती ताळगांवच्या इगर्जे फाटल्यान व्हडल्यान हाजो बोवाळ, लावडस्पिकराचो बोवाळ रातच्या 2 वरांती. आतां गोंयकारांक अशी दिवाळे वेळार वो चवथी वेळार अशें 2-2, 3-3 वरांती व्हडल्यान बोवाळ करपाची संवय नासता. म्हणटकर खुबशे लोक कितें म्हणटात की मायग्रंट वर्कर जे आयल्या कामा खातीर गोंयांत पळयल्या मायग्रंट भायले हातूंतल्यान राज्यांतल्यान ते हे बोवाळ घालतात. ते हे बोवाळ घालता म्हणटकर तो बोवाळ कोणेय घालूं तात्पर्य 2 रातचो व्हडल्यान बोवाळ 1-2-3 किलोमिटर सगळ्याक सगळो बोवाळ आनी लोकांक न्हिदपा बिदपा मेळना. हांवें 2 वरांती कंट्रोल रुमाक फोन केलो आनी तांकां सांगलें अमके अमके कडेन व्हडल्यान बोवाळ चल्ला 2-3 किलोमिटराचेर आयकूं येता, लोक डिस्टर्ब जातात. ओके आमी सांगता म्हणाले पोलीस रावंडार आसा तांकां सांगता म्हणून. आनी अजापाची गजाल म्हणजे 2 मिनटां भितर तो बोवाळ बंद जालो. सामकें टोटल सायलन्स, सगळें थंड सारकें. म्हणटकर आमी कितें येवजिल्लें की पुलिसांनी जर कारवाय केलीच जाल्यार 10-15 मिनटां तरी लागतली म्हणून कोणूय पुलीस स्टेशना वयल्यान थंय ताळगांव पावपाक, ओ कोणाकय फोन करून थंय चला रे म्हूण सांगपाक. पूण 2 मिनटां भितर बंद जालें. दुसरी एक गजाल, हांव रावतां तें व्हडलें कॉम्प्लेक्स, 300 फ्लॅटांचें कॉम्प्लेक्स. थंय ल्हान भुरगीं आसा, खूब जाणटे लोक आसा. ल्हान भुरग्यांच्या कानाचो पड्डो जो आसता तो नाजूक आसता. आनी जाणटे लोक आसता एबाव 80 वर्सांचे वयले, 75 वर्सांचे वयले, कसली नाजाल्यार कसली तरी दुयेंसां जाल्लीं आसता. पूण असो ढो ढो करून बॉम्ब वाजले की ना तांचें काळीज धडधडटा. म्हणून आमी एक ठराव पास केल्लो की असले ढो ढो जावपी आनी व्हडल्यान फोगोटे आवाज करपी असले फोगेट्यो बी लोकांनी लावपा जायना म्हणून. पूण थोडे बेजबाबदार लोक आशिल्ले ते रावतात. सगळे कडेन बेजबाबदार लोक आसतात तशें आमचेय कॉलनींत आशिल्ले. व्हडल्यान बॉम्ब आनी फोगेटी आनी बोवाळ सगळो रातचो 10:30-11 वरांती. आमी परतून कंट्रोल रुमाक फोन केलो. तांकां सांगलें कांयच करपाची गरज ना, कारण चडशे लायतात ते हे वाडिल्ले भुरगे वर सामके भुरगे आवय बापायचो कंट्रोल नासतना करतात. तुमी कितें करात, फक्त 2 रावंड मारात म्हणून कॉम्प्लेक्सांत येवन. पुलिसांनी ताबडतोब 10 मिनटां भितर येवन 2 रावंड मारले. आमकां परतून फोन केले आवाज बंद जालो काय उदनी तांकां सांगपा जाय अशें म्हणून, आनी रोखडो आवाज सगळो बंद जालो. म्हणटकर पुलीस जर राजकारणाचे भितर हस्तक्षेप नासत, राजकारणान भितर हात जर घालना जायत जाल्यार पुलीस बरे तरेन कशें काम करपाक शकता हाजी ही उदाहरणां. हाजे उलट पुलीस जर आपलें काम सुदारपाक सोदतात, दुसरे वटेन आमचे मंत्री पळय आसात न्ही ते विचित्र स्टेटमेंट करतात, म्हणजे जाहीर वक्तव्य करतात. कसले फाटीं ते हांवें जायत जाग्याचेर सांगिल्लें, आमचो दयानंद मांद्रेकार म्हणटा की गोंयांत ट्युरिस्ट येतात ते व्हडल्या रातचो डान्स करून बोवाळ घालून दागडदिंगे करपाक येतात. देखून सरकारान 10 वरां पर्यंत बोवाळ आसचो मागीर नासचो अशें जो निर्बंध घाला तो निर्बंध काडून उडोवचो आनी एक एटलिस्ट 12 वरां पर्यंत तरी असो बोवाळ घालपाक दिवचो. आतां पयर हांवें फुडतात एका फंक्शनाक खंय तरी उलयतालो, तो म्हणलो सगळे म्हजे मुखार सगळे तरणाटे आसात, तांकां नाचपा जाय, गावपा जाय, व्हडल्यान बोवाळ करपाक जाय म्हणून आतां नवी जनरेशन येता, नव्यो पिळगे येता, तांचे खातीर सरकारान हे 10 वरांचे पळय निर्बंध पळय 10 वरांचो रिस्ट्रिक्शन ते काडून उडोवचें आनी ते वाडोवचें 11 करचें 12 करचें अशें. तर मिनिस्टरांनी असली बेजबाबदार वक्तव्य करूं नये, कारण सरकाराची पॉलिसी कितें आसा ती शॅक्स पळयल्यार कळटा. शॅक्सांक बसून व्हडल्यान म्युजीक लावपाचेर निर्बंध घालून दिल्या. देखून सरकाराची जी पॉलिसी आसा ती मिनिस्टरांची पॉलिसी आनी आपूण सरकारी पॉलिसी बदलतलो और बदलपाचो प्रयत्न करतलो अशें म्हणून पब्लिकांत सांगप हें चूक. प्रायवेटली वचून तांणी मिनिस्टराक सांगपाचें, चीफ मिनिस्टराक सांगपाचें आनी उलोवपाचें. हे जाले मिनिस्टराचे गजाली. आमकां आतां संवय कितें आसा, कसलीय गजाल जाली आमच्या समाजांत, युरोपांत अशें चल्लां, अमेरिकेंत अशें चल्लां, तशें आमी करपा जाय अशें आमी म्हणटात. तुमी अमेरिके वचून जर पळयत जाल्यार 4 जुलय म्हणजे अमेरिकेचो स्वातंत्र्य दिन त्या दिसा सबंद मळब, झगझग आनी चकचक, सामकी सगळी रोशनाई, सगळी फायर वर्क्स, पूण एक फोगेटीचो आवाज ना. बॉम्ब सोडात, साद्यो फोगेटी पसून ना, आवाजच ना, नो नॉयज पोल्युशन. सरकार कायद्यान तशें करपाक जायना. हालीं आमी पयलीं लवंगी फटाकडे म्हणटाले, कटकट जाता, ठो 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 जायना, कटकट जाता. तसल्यो फोगेटी हालीं सरकारान तसल्या फोगेटीक मान्यताय दिल्या.
त्यो फोगेट्यो लोक आतां लायतात, खास करून ल्हान भुरगे लायतात एकच दीस वर्सांतल्यान. म्हणटकर अशें भायले जगांत चलता ते आमी बी करपा जाय. आमचें सजेशन, आमची सुचोवणी आमच्या सरकाराक अशी आसा की व्हडले व्हडले ढो 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 करून बॉम्ब पळय फुट्टा पळय न्ही, तांचेर बंदी घालची, करपा बंदी घालची, विकपा बंदी घालची आनी वापरपा बंदी घालची. तशेंच व्हडले व्हडले फुगोट्या बी तांचेरय बंदी घालची. हें कित्याक करचें जाल्यार तशें केले शिवाय गत्यंतर ना, तशें केले शिवाय ऑल्टरनेटीव ना. आनी तशें केल्यारूच मातशें हे सावंड पोल्युशन पळय आसा न्ही तें कमी जातलें. हो जालो आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा डॉक्टर माशेलकार हांकां गोंय सरकारान गोमंत भूषण हो एवॉर्ड दिलो, हो पुरस्कार दिलो. हाजे पयलीं आनीक दोग जाणांक हो पुरस्कार मेळिल्लो, चार्ल्स कुर्रेया आनी डॉक्टर अनिल काकोडकार. गोंयचे भूषण म्हणून ह्या वर्सा तो गोंयचो स्टेटीचो हायेस्ट असो जो पुरस्कार आहा हो आमची जी कमिटी आसली ह्या कमिटीन एकमतान डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हेच्या नावाची घोषणा केल्ली आसा. जर आपण तो रिपोर्ट पाहिला, गोवा गोल्डन ज्युबिली डेव्हलपमेंट काउन्सिलचा रिपोर्ट पाहिला आणि त्याच्यामध्ये सुविध्य गोवा हा जर आपण चॅप्टर पाहिला तर त्याच्यात बरीच आम्ही स्वप्न रंगवली आहेत बरं का. गोवा युनिव्हर्सिटी विषयी आम्ही स्वप्न रंगवलेलं आहे. गोव्यामध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अशा संस्था याव्यात. एवढंच नव्हे, ग्लोबल युनिव्हर्सिटी यावी. कळलं का? कारण आपण जर पाहिलं, जशी जर आपलं एन्व्हायरमेंट पाहिली, कल्चर पाहिलं, हे पाहिलं तर आपल्याला असं दिसेल की संबंध भारतामध्ये जर एक कुठे लोकांचा प्रेफरन्स असेल सगळ्या जगाचा तर तो गोवा असेल. नाही का? द काइंड ऑफ एन्व्हायरमेंट वी हॅव, द स्पिरिट वी हॅव, द ओपननेस दॅट वी हॅव वगैरे वगैरे ही स्वप्न आपण त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून गोवा युनिव्हर्सिटी हाऊ कॅन इट बिकम अ वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटी असं त्याच्यामध्ये आम्ही एक स्वप्न रंगवलेलं आहे आणि आपण हे करू शकतो. मला असं वाटतं की गोवा हॅज टू बिकम अ मॉडल स्टेट. कळलं की what we should say that what Goa does today, India does tomorrow. Basically, Goa 2035 आपण ज्याला म्हणतो आहोत, माझ्या मते आपली एवढी ताकद आहे की forget about reaching those targets in 2035. We can do it in 2025. आता हे तिगूय जे आसात तांणी आपापल्या क्षेत्रांत बरें काम केलां आनी नामना मेळयल्या. त्या क्षेत्रांचो गोंया कडेन संबंध आसूं नासूं पूण आपापल्या क्षेत्रांत तांणी बरें काम केलां. तिगूय जाण गोंया भायर रावतात, गोंयांत कोण रावना. तिगूय जाणांच्या घरांत कसली भास उलयतात तें खबर ना, पूण कोंकणी उलयनात काय म्हाका दिसता. चार्ल्स कुर्रेया तर खात्रीन ताच्या घरांत इंग्लीश उलयता आसतलो बायल्या भुरग्यां कडेन. आनीक अनिल काकोडकार मराठी आनी माशेलकार मराठी उलयता आसतले. भाशा गोंयची ना, गोंयांत रावना आनी गोंया खातीर तांणी व्हडलीं कामूय करूं ना. आपापल्या क्षेत्रांत व्हडलीं कामां केल्यां जायत आनी सबंद भारतभर सबंद जगभर तांची नामना जाली जायत, पूण गोंया खातीर तांणी व्हडलीशीं कामां करूं ना. म्हणटकच तुमचे पैकी कोणाकी जर दिसत की आरे गोमंत भूषण आमकां कित्याक ना, आमी गोंया खातीर इतलें केलां, गोंयच्या लोकां खातीर केलां, गोंयची बांदावळ सुदारची म्हणून काम केलां, आमी स्वातंत्र्या खातीर झगडल्या, गोंय स्वतंत्र केलां, इतलें आसतना आमकां गोमंत भूषण ना, हांकां कित्याक काय म्हणून. तुमकां जर तशें दिसता तुमकां गोमंत भूषण केन्नाच मेळपाचें ना. गोमंत भूषणाची स्वप्नां तुमी सोडात. कारण तुमी घरा कडेन कोंकणी जर उलयतात, तुमी जर गोंयांत रावतात आनी तुमी गोंयचे खातीर खूब कशें काम जर केलां जायत जाल्यार तुमकां गोमंत भूषण कशेंच मेळपाचें ना. तुमी एक हिंदी म्हण आयकल्या, घर की मुर्गी दाल बराबर. आतां डॉक्टर माशेलकार आनी ताजे कमिटीन एक रिपोर्ट केलो. तो रिपोर्ट गोवा विजन 2035 तो तांकां गोंयच्या सरकारान करपाक लायिल्लो. गोंया गोंयचें स्वातंत्र्य जावन आतां 50 वर्सां पूर्ण जातात. म्हणटकर तो आतां फुडलीं 25 वर्सां 30 वर्सां गोंयांत कसो डेव्हलपमेंट जावपाचो, कशी उदरगत जावपाची, कितें करपाचें हें तुमी सांगात म्हणून ती कमिटी नेमली. त्या कमिटीन आपलो रिपोर्ट दिलो. ते कमिटीन रिपोर्ट दितकर मागीर
ताजें नांव गोवा विजन 2035. त्या कमिटींत त्या रिपोर्टांत कितें कितें आसा आनी तो कसो बरयला हाजेर हांवें प्रोफेसर M.S. कामत हांचें मत विचारलें. प्रोफेसर M.S. कामत म्हणजे गोंयचे एक नामनेचे शिक्षण तज्ञ आनी सगळें गोंय तांकां वळखता. तर तांचें आतां ह्या रिपोर्टा विशीं मत आयकुया. पहिली गजाल म्हळ्यार त्या विधानान गोंयच्या सद्यस्थिती बद्दल अत्यंत चुकीची आनी गैर लागू अशी अनेक विधानां केल्ली आसात. देखीक पयलें विधान तातूंत कशें आसा की गोंय सरकारान कोंकणी आनी मराठी ह्या भाशांच्या उदरगती खातीर कोंकणी अकादमी आनी मराठी अकादमी अश्यो 2 अकादमी स्थापन केल्यो. ही गजाल हे विधान वस्तुस्थितीक धरून ना. कित्याक तर मराठी अकादमी ही गोंय सरकारान स्थापिल्ली ना, ती मराठीवादी मराठी प्रेमी लोकांनी आपल्या कश्टांनी आपल्या पयशांनी स्थापन केल्ली आसा. दुसरें विधान चुकीचें त्या रिपोर्टांत आसा तें अशें की गोंय सरकारान भुरग्यांच्या उच्च शिक्षणा खातीर उत्तेजन दिवपा खातीर गोवा स्कॉलर स्कीम ही स्कीम कार्यान्वीत केल्या आनी त्या वरवीं इंट्रस्ट फ्री लोन भुरग्यांक शिकपा खातीर दितात. ही गजाल फट. गोवा स्कॉलर स्कीम ही इंटरेस्ट फ्री लोन दिवपा खातीर स्थापन केल्ली ना, तर जे अत्यंत हुशार भुरगे आसा एकाडेमीक एक्सलन्स जाणी दाखयला तांकां रिवॉर्ड करपा खातीर ही एवॉर्ड्स दितात. ही रिणां न्हय. आनी तिसरी गजाल अशी की गोंय सरकारान जे शैक्षणीक माध्यम धोरण प्राथमीक स्तराचेर जे आपणायला ते गोंयचे घट्टण करपी धोरण, त्या धोरणाची दखल ह्या समितीन अजिबात घेवंक ना. उलट एक इंटरनॅशनल वर्ल्ड क्लास युनिवर्सिटी गोंयांत स्थापन करपाची अशें तांणी एक स्वप्न पळयलां. परंतु हे जे इंग्लीश मिडियमच्या जे भुरगे शिकून भायर सरतले ते सगळे स्टंटेड ग्रोथ आशिल्ले बोनसाय विद्यार्थी आसतले, तांकां ही वर्ल्ड क्लास युनिवर्सिटी कित्याक उपकार पडटली हे अजिबात समजून येना. प्रोफेसर कामतीचें मत तुमी आयकलें. आतां टायम नाशिल्ल्यान तांकां आमी 2 मिनटां दिल्ली, तातूंत भितर तांणी मुख्य पॉयंट आसा ते सांगले. पूण तशे कितलेशेच पॉयंट आसतले जे आमी तुमकां दाखोवन दिवपाक शकतात. आनीक प्रश्न असो की हाजे पयलीं डॉक्टर माशेलकरान आनीक एक रिपोर्ट बरयल्लो ऑन IT. त्या रिपोर्टाचें कितें जालें आमकां खबर ना. तशेंच हेर तज्ञांनी खुबशे रिपोर्ट हाजे पयलीं दिल्या जातले. म्हणून आमची सुचोवणी ह्या सरकाराक अशी आसा की हाजे फुडें तुमी रिपोर्ट आनी तयार करपाचे भानगडी पडनाका. खुबशे तज्ञांनी कितें करपाचें सांगून दवरलेलें आसा. ते रिपोर्ट तुमी पयलीं चालीक लायात, पयलीं अमलांत हाडात आनी ते रिपोर्टान कितें सांगलां पळय न्ही तें सगळें चालीक लायतकर मागीर तुमकां जाय जाल्यार आनीक कमिटी नेमून आनीक रिपोर्ट मागयात. हो जालो आमचो तिसरो आनी निमाणो विशय. आयज टायम नाशिल्ल्यान चवथो विशय आमी घेवपाक शकनात. पूण आमचो प्रोग्राम आयज हांगाच सोंपता. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात जायात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे, जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे.